म्हापसा पालिका वाठारात पालिकेचे परवानगी बगर सुमार 103 जायरात बोर्ड उभे झाल्यात। बेगोबेग ते काढून उडोवचे नगरसेवकान मागला। म्हापशातल्या बेकायदेशीर स्ट्रक्चरांचे असेसमेंट जावचे अशीही मागणी हे बसकेत झाल्या। म्हापसा मार्केटातली दुकाना आणि स्टॉलांची दरवाढ केल्या असे नगराध्यक्षान सांगले। पळयात पुराय बातमी। म्हापसा नगरपालिकेचे सर्वसाधारण बसका झाली। बसकेत दुकाना आणि स्टॉलांच्या भाड्यातली दरवाढ, कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ, बेकायदेशीर स्ट्रक्चरांचे असेसमेंट, परवानगी विने लायल्ले जायरात बोर्ड काढून उडोवची मागणी असे काय विषय आयले। ऐकात पेमेंट टू स्टाफ आणि एज युजल व्हडले इम्पॉर्टंट काय म्हापशा खातीर हें करूंक ना, पण आयज आमी एक इश्यू रेज केला तो इट्स रिगार्डींग 103 म्हापसाचे लोकेशन्साचेर एक 4-5 दीस पयलीं एका कंपनीचे एडवर्टायझींग बोर्ड्स इरेक्ट जाले। एक म्हयनोभर पयलीं जेन्ना मिटींग जाल्ली तेन्ना ह्या कंपनीचे प्रपोजल येयल्ले फॉर इरेक्टिंग सम 25-30 बोर्ड्स एट सम लोकेशन्स इन म्हापसा। आणि आतां जर आमी म्हापसान भोंवले जाल्यार मार्केटाच्या फुडल्यान पुलीस स्टेशनाच्या समोर शिवाजी पुतळ्याच्या सायडीक सगळी कडेन 103 नंबरचे टोटल बोर्ड इरेक्ट जाल्या विदाउट टेकिंग एनी NOC ऑर एनी परमिशन फ्रॉम द कावन्सील। आमी हें ऑब्जेक्शन रेज केला विथ रिगार्ड्स टू दीस, कित्याक म्युन्सिपालिटी कडेन NOC न घेता नोबडी कॅन इरेक्ट एनी सच स्ट्रक्चर। सो चीफ ऑफिसरान आमकां अश्युरन्स दिला की ही वील इमिजिएटली चॅक। आमी डिमांड केला, हांवें डिमांड केला की ते बोर्ड विदीन 1 or 2 days काडून उडयचे, कित्याक जर म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशन घेवंक ना, resolution to erect or NOC to PWD to allow such erection, then they have to be removed. And priority should be given to locals from Mapsa who are having advertising firm, and जे small businesses आसा तांकां आमी सपोर्ट करपाक जाय। तशी म्युन्सिपालिटीन म्हाका दिसता 2 एप्लिकेशनां ऑफ लोकल रेजिडंट्स पेंडींग आसा टू पुट अप ओन्ली 15 बोर्ड। सो तांकां कित्याक ग्रांट करूंक ना हेचेर उत्तर तेंच्यांनी दिवचें। आनी जर परमिशन ग्रांट करूंक ना जाल्यार इमिजिएटली ते जे स्ट्रक्चर्स तेंच्यांनी इरेक्ट केल्यात ते काडून उडोवचे विदीन म्हापसा। तेचे असेसमेंट हॅज टू बी डन इमिजिएटली। देर आर एक रिपोर्ट न्यूज पेपराचेर येयल्लो की अराउंड 1700 इलिगल स्ट्रक्चर्स वर एक्झिस्टिंग इन म्हापसा। म्युन्सिपालिटीची सद्या फायनान्शियल कंडिशन इतली खराब आसा की दे कॅनॉट पे द सॅलरी, आनी आमचे जे ग्रांट्स येयल्ले ते सॅलरीचे टुवर्ड्स डायवर्ट करून उडयले। सो रेवेन्यू जर आमकां क्रिएट करपाक जाय जाल्यार ऑल इलिगल स्ट्रक्चर्स हॅव टू बी असेस्ड, तांकां हावस टॅक्स लागू करून विदाउट गिवींग देम स्टेटस ऑफ लिगॅलिटी। सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे वी कॅन कलेक्ट टॅक्स फ्रॉम देम विदाउट गिवींग एनी लिगॅलिटी। दॅट असेसमेंट शूड बी डन एट द अर्लियस्ट, कित्याक ना जाल्यार आमचे रेवेन्यू आनी म्युन्सिपालिटीची जी फायनान्शियल कंडिशन आसा ती केन्ना इम्प्रूव जावपाची। आमी एक एजेंडा घेतलेलो, तेजेर आमची जी स्टॉल्स आणि शॉप्स आसा मार्केट एरियान नाजाल्यार आमचे म्हापसाचे रजिस्ट्रेशन जी म्युन्सिपल एरिया आसा तेतून पयली आमची रेट आसली ती 156 पर स्क्वेअर मिटर रेट आसली PWD रेट। आता ती आमी 295 पर स्क्वेअर मिटर रिवायज PWD रेट म्हणून आमी हे केलेले आसा, अडॉप्ट केलेली आसा ती प्रपोजल। आणि दुसरे आमचे जे लास्ट टायम तेंचे जे म्हणणे आहले की आमकां COचेर एक्शन कित्याक घेवं नाका, म्हणजे पेट्रोल पंपाचेर बुरयो पेट्रोल पंपाचेर तेंच्यांनी 10 वर्साचे तांकां हे दिल्ले लीज एग्रीमेंटाक तेंच्यांनी प्रपोज केलें तांकां दिवचें म्हणून, तेन्ना तेजेर कित्याक एक्शन घेवं नाका म्हणून आतां आमी 15 days दिल्ले, तेजे आमी आनी 50 days एक्सटेंड केल्लेले आसा आनी तेजे 15 days आमी तेन्ना तेजे कडल्यान तेजेर क्लॅरिफिकेशन मागतले। आणि जायरात बोर्डाच्या विशयाचेर नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळान दिल्ली जापय ऐकात की आमी एक्झामायन करचें म्हणून। मागीर हेचो आमी जेन्ना वर्बली तेजे कडेन कॉन्टेक्ट केलो तेन्ना आमकां अशें कळून येयलें की ते PWD कडेन एप्रोच जाल्या म्हणून, आनी तेंच्यांनी टायम तांकां दिला आसूं शकता, ते आमी तरी लेटर करतली आनी इन्फॉर्मेशन कितें आसा ती घेतली। म्युन्सिपालिटीन NOC वचोंक नाका उबारपाक जाला ना हय, एकदां आमकां इन्फॉर्मेशन येयली की त्या प्रमाणे कितें आसा तेजेर प्रोसिजर तुमी करता। तुमच्या म्हायती पडले सद्या इलिगल म्हणू शकना न्हू, कितें तेंच्यांनी समज PWD कडेन घेतला जाल्यार ते लिगली आसूं शकता। पूण तुमकां एक कॉपी दिवपाक जाय न्ही? हय, ती पळयता न्हू, तेन्ना तांकां आमी लेटर म्हणून करतले, तेन्ना जर कितें तरी आन्सर येतलो न्हू तेन्ना तेजेर आमी सांगूं शकता। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर।